वी आर एट मिरामार एंड म्हाका दिसता की आयज जेन्ना आमी 15 ऑगस्ट मनयतात पूण खुबश्यो गजाली आमच्या तकलेन येता आसतल्यो कारण आमी इतले पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट पळयतात, इतले एडवान्स आमचे भारत पळयतात, इंडिया पळयतात, पूण खुबश्यो गजाली आमच्या मनाक लागता आसतल्यो, खास करून यूथ जे आसात दे आर द फ्युचर ऑफ इंडिया अशें म्हणटात. आणि सो तांचे कडल्यान आयकून घेवया एक ओपन मायक, तांच्या मनान कितें आसा तें उलोवनी तांकां. सो रायट नाव वी हॅव, तुमचें नांव? आरिफ मोहम्मद. आरिफ मोहम्मद. साक्षी नाईक. साक्षी नाईक. कोमती गवंडर. सिमरन मन्ना. सिमरन. सो सिमरन, तुजो आवाज खूब सॉफ्ट आसा बट म्हाका तुजो विचार तितलेच हार्ड जाय. सो कितें विचार करता ते आमी पळोवया. सो आयज सो आमी आतां इंडिपेंडन्स डे मनयतात. वॉट डू यू थिंक अबाउट आवर इंडिया? तुका जे कितें चेंजीस जाल्ले जाय ऑर ही गोष्ट तुका वायट दिसता आनी ही गोष्ट खूब बरी दिसता अशें कितें आसा? यू आर फ्रॉम? आय एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ओके. So You work for Goa Police? no, I had gone for a rally. Okay, okay. So that's why I got this T-shirt. Okay. That's nice. Okay, so so तू आता गोंयान आसा मरे? हय. खंय शिकता? हांगा डेम्पे कॉलेज. डेम्पे कॉलेज. Okay, so what do you think about India? इंडिया. एज्युकेशन कॉम्पिटिशन न्ही, तुका विचारत पयलो विचार येता तो सांग रे. आमची इंडिया आसा ती बरी आसा बट आतां मीन्स हांगा कितें तें मिशन बीन चल्लां, स्मार्ट सिटी मिशन, तें बेगीन कंप्लीट जावंक जाय बिकॉज कितें सगळे रस्ते खूब त्रास जाता, एक्सिडंट्स कितले जाता तेजे वयर. आतां ह्या सायडीन ना बट इन विलेज सायड्स देर आर रोड्स वीच आर सामके फुटला, हय काबार जाला आनी रोड्स बीन ते बांदता न्हू ते सारके बांदना, सामके लो क्वॉलिटी. एक दीस बांदले दुसरे दिसा गेले मोस्टली इतले चलता ते 7 days जाले, तेज्या मागीर काबार परत ते सेम जाता, ते परत घालता तेज्या वयर परत गेले आनी पावसान घालता ते एक फावटी घाला बेस्ट घाला. सो डू यू थिंक हातूर करप्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट? कारण एक रस्तो एका विका भितर, एका म्हयन्या भितर, एका वर्सा भितर ना जावप इज अगेन अ करप्शन. येस, इट इज अ करप्शन आसा तेकाच लागून जाता सगळें. करप्शन शूड बी लेस, इट शूड बी नेग्लिजिबल. सो अशें म्हणटाले की आमी जेन्ना कॉलेजीन आसले तेन्ना ह्यान फुडें करप्शन कमी जातलें, करप्शन जावचें ना अशें विचार करताले, करप्शन कमी जावपाक जाय. तुका दिसता हे फाटल्या वर्सा पेक्षा आनीक वाडटा करप्शन का कमी जाता? आनीक वाडटा करप्शन. बरोबर, आमी सुद्दां खुबश्या जाणांनी हे एक्सपिरियन्स केला. साक्षी, ओके. साक्षी, तू कितें शिकता? BSc. BSc. ओके, दॅट्स नायस. बट तू रावता खंय गो? रायबंद्रा. स्मार्ट सिटीचो जेन्ना तांणी प्रश्न काडलो पळय तेन्ना तुकाय दुखला आसतलें न्ही? सेम. रोड कन्स्ट्रक्शन खूब प्रॉब्लम्स आसा गोवान, स्पेशली एक्सिडेंट्स जाता आनी आमच्या थंयसर आतां लायक कन्स्ट्रक्शन रिसंटली जाला सो आमकां बस प्रॉब्लम खूब जाल्लो. सो ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आसा थोड्यांक. सो एकदांच करता ते करा सारकें, म्हाजो तोच हे आसा लायक मेन. हातीन घेयात आनी ते 6 म्हयन्या भितर काबार तरी करा. हय सारकें, स्पेशली पावसा पयलीं, कारण मागीर ते हळू हे जावपाक लागता, डिग्रेड जावपाक लागता. लायक जितके केल्ले आसता ते सगळे व्यर्थ वयता तेंचे. बट साक्षी, म्हाका तुका एक दिसना की अगेन हांव तुका हो प्रश्न विचारपाक सोदता की दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दी वोटर्स. तुमी वोट करतात? वोट केला? हय, वोट केला. तुवें नोट केला? ना अजून. बट वोट करतले. सो दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दीट वोटर्स बिकॉज तांकां खबर आसा की कितें जालें जाल्यार फाल्यां आमकांच वोट करतले म्हणून अशें जाता काय? हय, आसूं शकता. दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड मे बी. या. बट डू यू थिंक यूथ कॅन चेंज दीस सिनारियो? Yeah, if they elect someone which is who is better, like who can do. So according to you, who is better candidate? कसो आसपाक जाय एक परफेक्ट कॅन्डिडेट? कसो आसपाक? रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकी घेवपाक जाय. इफ सपोज कितें लायक इट शूड बी फॉर द गुड पर्पज ऑफ द पीपल. सो आय वूड इलेक्ट दॅट पर्सन. ओके. सो आतां म्हाका अजून खबर ना कोण खंयचो सारको आसा मनीस तो, पूण जेन्ना म्हाजो टायम येता तेन्ना जेन्ना तूं वोट करतले तेन्ना विचार करून वोट करतले. हय सारकें. प्रत्येक युवा जे आसा न्ही, म्हाका दिसता आयच्या दिसाची सगळ्यान बेस्ट मेसेज हीच आसपाक शकता की युवां खातीर मत मारतना तुमी विचार करात, कारण दॅट इज दी ओनली थिंग जे तुमचे वेपन आसा ते तुमी वापरपाक शकता एट द टायम ऑफ इलेक्शन्स. सो आमी फुडें या. सो वॉट डू यू थिंक About smart city. नॉट अबाउट स्मार्ट सिटी, अबाउट इंडिया ऑर चल तेंच्यांनी स्मार्ट सिटी सांगले, इट इज अगेन अ गुड थिंग कारण आमचे इंडिया बेस्टेच महान जावचें ना, ल्हान ल्हान गोश्टी वयल्यानूच महान जातले. जेन्ना आमी सारकें काम करतले, आमची स्टेट, आमचे जे सिटी आसा ती सारकी काम करतले तेन्नाच आमचे इंडिया महान जातले. सो इंडिया बद्दल उलयतना वॉट डू यू थिंक? एनी अदर थिंग? इंडिया बद्दल उलयतना ओके, सिटी एरियाजान चड लक्ष दिता विलेज एरिया सोडून, बिकॉज थंय एग्रीकल्चर बीन करता.
आनी थंय इरिगेशन फॅसिलिटी नासता सारके आनी जे आमकां सीड्स मेळटा ते सारके क्वॉलिटी नासता तेंचे आनी आतां 6 म्हयने 7 म्हयने ते करता काम फिल्डार बट एट द एंड तांकां बरो प्रोडक्शन सुद्दां येना आनी मदींच उदक नासल्या कारणान तांकां तेंचो पयसो वेस्ट वयता न्हू सो थंय ध्यान आनी मातशें लक्ष दिल्यार तांकां तमिळनाडू. नायस. आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें की तूं उलयता तातूर एग्रीकल्चराचेर यूथ उलोवप हें सगळ्यान मोठी गोश्ट आसा आनी हांव खरेंच बरें दिसता हांव खंयचे तरी रिस्पॉन्सिबल युवा बरोबर बसला हें म्हाका खरें बरें दिसता बिकॉज एग्रीकल्चराचेर उलोवप सुद्दां खूब मोठी गोश्ट आसा आनी म्हाका दिसता की एग्रीकल्चर हें बॅकबोन आसा इंडियेचो सो ताज्या खातीर ओके तातूर आनी एक पॉयंट आसा ताजेरूय विचारपाक सोदता पूण ताज्या पयलीं हांव म्हाका सांग वॉट डू यू थिंक अबावट इंडिया. Speak in English? So according to me, I think like the youth are gonna build the India to a developed nation. Like right now India is a developing nation. There has to be a lot of changes, a lot of improvements to be done, but I feel like the government has to like look at the youth more specifically. Like right now to make a point, I would like to say the youth are not getting some of the things that they deserve. For example, like right now there is the Paris Olympics. Okay, Yes, and I wanted to make this point that we have so many talented youth in India. They have such huge scope and capacity to like represent India at a international platform and like achieve a lot, but like they're not getting the opportunities. That's the thing I want to point out, because like recently have you seen the case of Vinesh Fogart? Yes. She was disqualified for 100 grams, not kgs, and like I feel like and I've read online reviews about her that they were blaming her. Some people were blaming that India doesn't give attention to the youth, they doesn't give attention to sports people. I feel like more and more youth will appear in sports if they were given better opportunities. I think तुवें जो मुद्दो काडला अबाउट विनेश फोगट सुद्दां बिकॉज वी हॅव सीन लास्ट इयर्स एज्युटेशन ऑल्सो एंड कमिंग आउट फ्रॉम देर एंड गोईंग फॉर ऑलिम्पीक एंड येस शी इज अ विनर बट ओके 100 ग्राम्सा खातीर अकॉर्डिंग टू रुल्स बाकीचे कितें अगेन ह्यो गोश्टी सगळ्यो जे रुल्सा प्रमाणे आसा ताज्या प्रमाणे जाले खरें बट जे तुवें सांगलें की यूथ स्पोर्ट्समॅनाचेर आसा तांचेर खर्च सारको जावपाक जाय बिकॉज गव्हर्मेंट वील अलॉट बट द मनी वील नॉट रीच टू दॅट कॅन्डिडेट दॅट्स द केस हॅपनिंग इन इंडिया रायट नाव सो म्हाका दिसता गोंयान सुद्दां ताचेर खूब विचार करपाची गरज आसा एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा आमच्या गोंया बद्दल हांव उलोवपाक सोदताना अबावट आवर गोवा सो आतां तुवें हेजो बीन आयकला आसतलो जमनीचो इशू आयकला तुवें जमनी विकता बीन त्यो सो म्हाका तो हायलायट कसो करूं शकता यूथ हायलायट कशें करूं शकता जमनी विकता व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक व्हडले व्हडले डोंगर विकले वता ते पळयला तुवें हां सो अकॉर्डिंग टू मी इफ लायक फॉरेस्ट बीन कट करता लायक आमकां सपोज लँड विकपाक जाय जाल्यार मेन फॉरेस्ट आमचे ती काबार करता फॉरेस्ट काबार केल्या नंतर आमची ती ट्रीज स्पिशीज जितकी आसा वायल्ड लायफाक प्रॉब्लम्स येता हय आनी मेन म्हटल्यार एनिमल्सांक लायक इवन लोकांक सुद्दां प्रॉब्लम्स जाता लायक लॅक ऑफ ऑक्सिजन आमकां खूब सारकी कितें फॅसिलिटीज गावता ड्यू टू फॉरेस्ट लायक ट्रीज आसता खूब सारकी कितें गावता आमकां सोर्सीस एक्चुअली आमचो बॅलन्स दवरता सोसायटी आनी आमचे प्रत्येक हे जे बायोडायवर्सिटी आमचे बॅलन्स दवरता त्योच गोश्टी जर ना जाल्यो जाल्यार कशें जातलें बट डू यू थिंक हाजेर आवाज जावपाक जाय आमचे जमनी विकता ताजेर व्हॉट डू यू थिंक I feel like they should be. We need to raise awareness about this, because it's not just a land. It has so much. It's an ecosystem. If you destroy that ecosystem, where are you gonna go? There will be no future. Like if you get oxygen from trees, you get so many resources from trees. If there are no more trees, how will a person survive? That's the fact. आयज हो प्रोग्राम करतना खरेंच खूब बरें दिसता कारण जे युवांक कडेन आमी म्हणटा की युवा आमचे फक्त सोशल मिडियाचेर आसता किंवा बाकीचे गोश्टीचेर आसता हे सगळे उलयता बट तुमचे विचार आयकून बरें दिसता की तुमी अवेर आसा ह्या सगळ्या गोश्टींचे एंड द नेक्स्ट जनरेशन जे येतले ते चेंजीस घडयतले सो एकूच गोश्ट सांगपाक सोदता जमनी वाचयात एंड सेकंड थिंग
इज वोट करतना वेपन तुमच्या हातीन आसा, एक बॉट तुमच्या वापरतना सारकें विचार करून वापरा. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुम्ही उलयलें. थँक्यू.